आमच्या मनान विचार आयलो, आमची जी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आणि जे आमचे ओबीसी बांधव जे आमच्या मदीं वावुरतात की आमी अंदू एक सार्वजनीक गणेशोत्सव करूया, जेणे करून त्या निमतान सगळ्यो ज्यो 19 कम्युनिटी ज्यो आसा तांकां आमी एका प्लॅटफॉर्मार हाडपाचे. ते हाडपाक लागून आमी हो गणेशोत्सव अंदू करपाचो ठरयला आनी तेका लागून 9 दिसांचो गणेशोत्सव आनी हो आमोण्या गाडीवाडा आमोणा हो पयलो जातलो बिचोले तालुक्यान. तेका लागून आमी हो कार्यक्रम करपाक लागून घडोवन हाडपाक एक बरगत आमची कमिटी जी आसा गणेशोत्सवाची ती कमिटी काडलेली आसा आनी ते कमिटीचो अध्यक्ष जावन आसा आमचो बाब मनोज वांयगणकर. तशेंच हे जे आमचे बाकीचे हेर वांगडी आसा ते वांगडी जे आसा ते सगळ्या कमिटीचे प्रामुख्यान तितून त्या कमिटीन आमचे प्रत्येक कमिटीन निधी समिती वेगळी आसा, भोजनाची समिती वेगळी, महिला कार्यकारिणी वेगळी, सांस्कृतिक समिती वेगळी, प्रसिद्धी प्रमुख वेगळी, कायदे सल्लागाराची कमिटी वेगळी, अश्यो करून एक 50 लोकांची आमची कमिटीन आमी काडलेली आसा, जेणे करून हो गणेशोत्सव जो आसा मोठ्या धुमधडाक्यान आमी करतले म्हणून. मेन आमचो कार्यक्रम आसतलो ते सगळे ओबीसीचे आमदार म्हणा किंवा मंत्री म्हणा एका दिसता आमंत्रीत करतले आमी आनी सीएमूय दिसता येवपाचो आसा. सीएमाकूय आमी त्या 8व्या दिसा आपयतले, जेणे करून सगळे ओबीसीचे आमदार सीएम एकठांय येवन आमचे ओबीसी बद्दल जे डिमांड्स आसा, मागण्यो आसा त्यो तेजे कानार आसात, परत सातत्यान तेंचे कडेन पुरावो करपाक लागून पाठपुरावो करपाक लागून सगळे जे 8व्या दिसा येतले आनी त्यांच्या मार्फतूच जी आरती म्हणा किंवा बाकीच्यो ज्यो एक्टिविटीज आसात त्यो त्या दिसा जातल्यो. आनी तेका लागून 8व्या दिसा आसा ती आमची मेन म्हटल्यार तो दीस सत्यनारायण महापुजा आसतली. 12 तालुक्यातले जितले तालुके आसात त्यातले आमचे जितले ओबीसी बांधव आसात त्या सगळ्यांक आस्पावन घेवन ह्या 9 दिसांचो उत्सव साजरो जातलो. पयलो दुसरो दीस जो आसा हो हेरांकय आपली चवथ आसा म्हणटकच आमी चड मोठे कार्यक्रम दवरले ना, पण नित्यान जी पुजा आसा सकाळी दनपार आनी सांजची पुजा आसा ती आमचे बिचोली तालुका, सत्तरी तालुका हे सगळे बंद करतले. तेजे उपरांत मागीर पेडणेचे आसा, तिसवाडी आसा, बार्देस आसा, अशे सगळे तालुक्यातले कम्युनिटी ज्यो आसात त्यो एकठांय येवन हो उत्सव करपाचे आसा. आमी कांय स्पर्धा दवरल्यात, त्या स्पर्धाक इन शॉर्ट सांगता. एक आसा अभंग गायन स्पर्धा आसा पुरुषां खातीर, दुसरी आमची स्पर्धा आसा ती आसा महिला खातीर फुगडी स्पर्धा आसा, तातूंत भितर आमी कांय इन्वायटेड अशे जे ग्रुप्स आसात तांचे खातीर ही स्पर्धा आसा. भुरग्यां खातीर 1 ते 10 वर्साचो जो वयोगट आसा ताचे खातीर आमी वेशभूषा स्पर्धा दवरल्या. तेच वांगडा आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन दवरला. ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन चित्रकला स्पर्धा आसा, ताच्यो डेट्स तुमकां सगळ्यांक मेळटल्यो. 6वो, 7वो, 8वो अशे 3 दीस आमचे वेगवेगळे संगीताचे कार्यक्रम आसात. तातूंत भितर भावगीत, भक्तिगीत, नाट्यगीत ताचो कार्यक्रम आसतलो. तेच वांगडा एखाद्यो कोणाक परफॉर्म करपाक जाय ऑन द स्पॉट अशे सुद्दां कार्यक्रम आसात. भजनीस कार्यक्रम आसतले, वेगवेगळे आमचे जे भजनीस गट आसात ते येवन भजन सादर करतले. सत्संग आसा, त्या शिवाय वेगवेगळे कार्यक्रम करपी जे आमचे ग्रुप आसात ते हांगा येवपाचे आसा कार्यक्रम करपाक.